5,20,000 रुपयाचो दुडू घेवन वचपी कार पुलिशेन आडायली जाल्यार तांचे कडेन आशिल्ले पयशे पुलिशेन जप्त केल्यात। केरी 70 चेकनाग्यार पणजेंतल्यान चोरला सावन बेळगांव वताली। कसिनोत खेळून पयशे जिखले असो दावो कारच्या चालकांनी केला, जाल्यार गाडयेची कागदपत्र दाखय म्हळ्यार तांचे कडेन कागदपत्र नाशिल्ल्याचें कळ्ळां। आज केरी चेक पोस्टाचेर निवडणूक आयोगान पणजेच्यान बेळगांव वचपी एका कारीन 5,20,000 ची रक्कम जप्त केलेली आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायती अशी की सध्या लोकसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी सुरू आसा आणि ह्या पार्श्वभूमीचेर जे केरी तशें पर्ये चेक पोस्ट आसा थंयच्यान बेळगांवच्यान गोंयान येवपी आणि गोंयाच्यान बेळगांव वचपी गाडयेची कसून चौकशी सुरू आसा आणि ह्या चौकशीच्या दरम्यान आयज पणजेच्यान बेळगांव वचपी गाडये भितर 5,20,000 रुपयाची रोख रक्कम मेळिल्ली आसा। हेतून जो ड्रायव्हर आसा तो जन्मा मल्ला हिरेमळ ह्यो धारवाड कर्नाटकाचो आसा आणि तेजे वांगडी असपी मल्लप्पा तारेखेडा ह्यो विजापूर कर्नाटक, तसोच जनकाचारी बरीकर ह्यो धारवाड कर्नाटकाचो आसा आणि टॉयोटा गाडी की 42A 5164 ह्या गाडयेचो नंबर आसा आणि हेंच्या कडेन जी रक्कम मेळिल्ली आसा तेजी चौकशी केली आसता तेंच्यांनी सांगलें की पणजे जे ते आयिल्ले आणि पणजे कॅसिनोन तेंच्यांनी खेळून ही रक्कम तांकां मेळिल्ली आसा। पूण सद्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी असल्या कारणान तेंचे कडेन खंयचीच कागदपत्रां नासली, ताका लागून निवडणूक आयोगान तांकां पयशे सकट ताब्यात घेतलेले आसा आणि सद्या तांकां वाटे पोलिसांच्या ताब्यात दिलेले आसा। ह्या वेळार नॉर्थ गोवा SP तशेंच वाटे पोलीस निरीक्षक राहुल नाईक यांच्या मार्गदर्शना खाली फुडलो तपास सुरू आसा।